मीटिंग आली, किती स्पेशल डिस्कशन आले, ऑल गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर देर, व्हॉट रिक्वेस्ट हॅव बीन प्लेस्ड टुडे? आम्ही ते सगळें सांगलं जे आमचे म्युनिसिपालिटी कडेन जे वेगल्स आसता हिंगा मातशें क्लियर करपाक. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सांगलां आमची स्टेजी कडेन दोनूय स्टेजी कडेन मातशें कंटिन्यू रावपाक. तशेंच आमच्या चेअरपर्सनान सांगलां आख्खें उदक स्वतरपाक हेका उदक मारपाक आनी ट्रॅफिक पुलिसांक सांगलां आमी सगळ्यांक हेल्प करपाक. आमकां दिसान दीस जे मोटर बायक्साचे तुमच्या कार्निवालाक येता दिसून येता जावं बाकीचे वल्गरिटी जे खातीर अशें उलयता, सो तुमी कितें स्टँड घेता हेची? आमी एक स्क्रिनींग कमिटी काडल्या. ते कमिटी विथ अलॉंग विथ सम पुलीस पर्सनल्स ते नंबर दितले आनी दोज ओनली वील बी अलाउड. सो खंयचे डिस्टर्ब जाता सम दिसींग पोल्युशन आनी आवाज जाल्यार द नंबर्स वील बी नॉट गिवन. ऑर स्क्रिनींग कमिटी वील डू इट. When are the programs starting? आमचे प्रोग्राम 10 तारीखसान चालू जाता. 5:30 वील बी द इनॉग्रेशन आणि 10 तारीखसान टील 13. You have also asked for some police for near the stage because some people climb on the stage. तेजे कितें जालें? हय, ते आमी पुलिसेक सांगलां आनी चेअरपर्सनाक सांगलां की आमकां मातशें अनटुवर्ड इन्सिडंट नाका. एंड स्पेशली ड्युरींग आमचे कार्निवाल हे प्रोग्राम आसतना आनी इवन आफ्टर द कार्निवाल प्रोग्राम काबार जाले. सो बरे भशेन सगळें कांय न्यूसन्स नाका म्हणून मातशें आमी पुलिशेक हें केलां. आयज तुमची मीटिंग जाली, कितें डिस्कशन जालें? ओके, आयज आमचे कार्निवाल चेअरपर्सनान ऑल द ऑफिशियल्सां बरोबर मिटींग घेतलेली आसा आनी थिंगासर आमचे पुलीस येयल्ले आसा, PWG, इलेक्ट्रिसिटी आनी सगळ्यांनी सांगलेलें आसा तांचो फूल सपोर्ट कार्निवाल कमिटीक आसा म्हणून. ह्या वर्सा हाचे पयलीं सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा, ह्या वर्साय फूल सपोर्ट कंटिन्यू उरतलो म्हणून तांणी सांगलेलें आसा. आनी हे फावटी आमचे पळय आसा प्रोग्राम ते चड करून आमचे गोंयचे संस्कृती वयर प्रोग्राम आसा, आमचे गोंयची कोंकणी वयर काडपाचे वयर प्रोग्राम आसा आनी आमकां गोंयकार वास्कोकारांक एक बरे 4 दिसांचो प्रोग्राम हांगा मेळपाचो आसा. सो सजमता सगळ्यांनी हाचो फायदो घेवचो आनी 4 दीस प्रोग्रामाक येवन कार्निवाल बरे भाशेन करचो म्हणून. आनी देव बरें करून तुमकां प्रेसाक सदांच तुमी आमचे बरोबर आसा म्हणून. आयज आमी आमचे कार्निवालाचे ऑफिशियल्सांक आपोवन सगळे ऑफिशियल्सांक आपोवन मिटींग घेतल्या. एज युजल ऑफिशियल्स आमकां व्हेरी सपोर्टीव आनी ह्या वर्साकूय तेणी आमकां सांगलां जाय तितलो तेंचो सपोर्ट आमकां आसतलो. जावं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट, ट्रॅफिक सगळ्यांनी आमकां आपलो सपोर्ट एक्सटेंड केला. and we thank you as always. We know that they are always there at one phone call away, and as if they themselves are our members जाल्ल्या भशेन ते आमच्या खातीर वावुरता. So I thank everyone and requesting all those who are planning to participate, maintain law and order, because every year बारीक issues जाता and हे जाले काय आमचेच वास्को कार्निवल कमिटीचे नाव पिड्यार जाता आणि वास्कोकाराचे नाव पिड्यार जाता. इट मे बी दोज मोटरसायकल पीपल, सम पीपल ते स्टेजीर चडोंक सोदता आनी कितें. सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच थिंग्स, बिकॉज आमी आमचे वास्कोकाराचे तर बरे भशेन सांबाळले आमचे वास्कोचो कार्निवल बरो जातलो. सो थँक यू व्हेरी मच इन एडवान्स फॉर ऑल दोज हू आर प्लॅनिंग टू पार्टिसिपेट. आम्ही एक पॉइंट रेंज केलो आयज. जायते बायक्यो येता आनी विदाउट सायलेन्सर समटायम्स मेकिंग लॉट ऑफ नॉयज. सो तेजेर कितें तुजे बरो पॉइंट आहा? ना कितें आहा जाणा, चोय वास्को एकूच एक आमचो रूट जो आसा न्हू तो स्टेट रूट आहा आनी वास्को बिंग अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी सगळ्या कास्टांचो लोक येता, ल्हान ल्हान भुरगीं येता आनी वास्को कार्निवल स्पॉयल करता. आमचे जे मोटरसायकलवाले आहा ते सायलेन्सर घालता, सायकली घेवन येता आनी आमकां भिरांत कितें दिसता ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या पांया वयल्यान वचत म्हणून आमी पुलिसेक कितें रिक्वेस्ट केलां, जेन्ना लास्ट फ्लोट जेन्ना भितर सरतलो तेन्ना तुमचे थंय पुलीस घाला आनी ज्यो स्कुटऱ्यो ज्यो मोटरसायकल्यो ज्यो भितर सरता तांकां आडोवपाचें. हें आमी पुलिसेक रिक्वेस्ट केलें, कित्याक आमकां खंयचोच कितें जाल्लें नाका. आमकां 1 पॉयंट प्रोग्राम वास्को कार्निवल हो बरो जाल्लो जावं. So any float with only numbers will be allowed?
कितें जाणा तूं जो पर्यंत फ्लोट तुजो रजिस्टर्ड जायना त्या पर्यंत तो फ्लोट फुडें वयचो ना. रजिस्टर्ड जालो की ना ताका एक प्ले कार्ड दितले, ताका आमी नंबर दितले, तो आमची जी कमिटी आसतली थंय तो नंबर दितले तुका. आनी मागीर फकत कितें आहा, स्क्रिनींग कमिटीन ते एप्रुवल करपा जाय. स्क्रिनींग कमिटीन एप्रुवल केलें की ना तूं रजिस्टर जातलो, तुका प्ले कार्ड मेळटलो, ते प्ले कार्ड लावपाचो आनी भितर सरपाचें. Agusbab, you have also said thank you to the electricity department for overhead cables. हांवें कितें म्हणलेलें, सी हो एक डिमांड आमचो सदांच आसलो. कित्याक कार्नावालाकूय त्रास जातालो आनी शिगम्याकूय त्रास जातालो. कित्याक जेन्ना लायट वयले केबल आहले कित्याक एक फ्लोट आसताले, मागीर तुमचे ते शिगम्याकूय व्हडली व्हडली रथ येतालीं, ते घुंवताले तो त्रास सगळ्यांकूच आसलो. ताका लागून हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गोवा गव्हर्मेंटाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक एक हें फ्री हँड कशें जालें आमकां. आतां कित्याक थोडे मोदे आहा तेणें म्हणल्यार 15 दिसांनी काडटले, त्यामुळे शिगम्याकूय बरें पडटलें. शिगम्याक म्हणल्यार सगळें क्लियर जालें. जावं कार्नावालाक थोडो तो रिलीफ मेळ्ळो आमकां. So there will be no tension of overhead. नो टेन्शन. कित्याक पळय कितें आहा, शॉर्ट सर्कीट जाता, उजो लागता, हें जाता, तें आनी नाका न्हू. केबलूच ना, दिश्टी पडचो ना. फुडल्या वर्सा म्हाका असं कांय दिश्टी पडचें ना. फुडल्या वर्सा म्हणल्यार सारकें क्लीन आसतलें. तूं स्ट्रेट अवे तूं घेवन यो केदे व्हडलो. आनी आतां कितें आसतलें, तुका सडन मिटराचेर आमकां तें घालचें पडटालें, तेंय पळोवचें पडटालें. पूण आतां तें कांय ना. म्हणून हांवें कितें म्हणलां, तें देव बरें करूं. कितें म्हणलां, एक बरी गोश्ट ना न्हू. हेजो डिमांड हांव उलयना, हांवें कोणा कोणा रिक्वेस्ट केल्लें तें. पूण कितें आहा, निमाणें फायनल जालें. बरें दिसलें सगळे आयज मिटींग येयले ते आख्खे हेड ऑफिसर्स येयले, पुलीस ट्रॅफिकाचे सगळे. आनी आयज जे डिसिजन जाला ते आमकां बरो सपोर्ट केलो सगळे आमचे मेन आसले तेणे. आनी हो प्रोग्राम आमचो कार्नावालाचो फ्लोट्स बरे भाशेन करूंक तांचो आदार आसा. आनी आमी जे स्टेप्स घेतले ते प्रमाणे ते करतले हें आमकां बरें दिसता. आमच्या चॅरमॅनान सांगलां ते प्रमाणे जे स्वतंत्र पथ आनी इलेक्ट्रिकल जे मेन प्रॉब्लम आसले आमकां ते वायर्स वयले आसता ते काल. आनी खरेंच तरी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान ते वायर काडले आनी रोड क्लियर केलो. दॅट इज द बिगस्ट थिंग फॉर अस फॉर आवर कार्नावाल फ्लोट्स. वी थँक्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आनी इवन हांव दिस स्टेजी कडेन जे आमचे सांगलां ते तसले प्रॉब्लम जावपाक नाका आमकां. लास्ट इयर जालें म्हणून हे फावटी जावपाक नाका. हे फावटी क्लियर कार्नावाल जावपाक जाय. आनी लोकांक मानता तसलो लोकांनी आमकां सपोर्ट केला पुरो. हे आमी आमचे आमच्या लोकां कडच्यान आमकां. आनी जे प्रोग्राम्स आमी घातले ते बरे भाशेन प्रोग्राम घातले, लोकांक मानता तसले स्ट्रेट प्रोग्राम्स घातले. आनी तुमकां प्रेसाक सगळ्यांक चड आनी चड थँक्यू.